गोय आंगणवाडी युनियन वर्कर्सान फोंड्या पत्रकार परिशद घेवन फाटल्या कमिटीत व्हड घोटाळो आसा म्हूण आरोप केला। मुखेलमंत्र्यान आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय करच्यो तशेंच छळणूक थांबोवची। 2 दिसांत जर मागण्यो मान्य केल्यो ना तर डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा व्हरपाचो इशारोय ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर हांणी दिला। 7 तारखेर आमी आमच्या ऑफिसाक वुमन एंड चायल्ड जे ऑफिस आसा आमचे ताका आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्ले। आमचे जे डिमांड आसा ते डिमांड आमी तांकां कळयले आनी आमी तांकां 14 दिसांचो पिरियड दिल्लो आनी 21 जर आमचे ते डिमांड जर फुलफील जायना जाल्यार आमी 21 तारखेक टोकन स्ट्रायकार वतली म्हणून तांकां त्या रिप्रेझेंटेशनाचेर मेन्शन केल्ले। 21 तारीख जावच्या पयलींच आमकां ऑफिसांतल्यान हॅरेसमेंट स्टार्ट जालो। सो त्या हॅरेसमेंटाक लागून आमी जो आमचो टोकन स्ट्रायक आशिल्लो तो 21 तारखेचो कॅन्सल करून 23च्यान इनडेफिनेट स्ट्रायकार गेली आनी थंय आमी 6 दीस एज्युटेशनाक बसली। सीएमाची वाट पयली पण सीएम ना येयल्ल्या कारणान आमी 7व्या दिसा 29 तारखेर सीएमाच्या रेजिडेन्सार गेली। फुल दीस आमी थंय बसून सुद्दां आमकां सीएम मेळपाक येयलो ना। जेन्ना आमच्या एडवायझराक अरेस्ट केलो तेच्या उपरांत आमकां मेळपाक आयलो आनी ताणें आमकां सांगले प्रॉमिस केलें की एक म्हटल्यार आमी तांकां सांगलेलें की आमच्या एडवायझराक जो पर्यंत हें करना तुमी रिलीज करना तो पर्यंत आमी कांय उलोवपाची ना। खूब फावट येयलो तो आमकां आनी ताणें सांगलें की उलयात म्हणून पण आमी तांकां सांगलेलें जो पर्यंत आमचो एडवायझर रिलीज जायना तो पर्यंत आमी कांय उलोवची ना। तेन्ना ताणें आमकां अश्युरन्स दिलें की आपूण एडवायझराक रिलीज करता आनी दुसऱ्या दिसा आमच्या बरोबर मिटींग घेता। सो त्या टायमार आमी थंयच्यान उठली कारण आमकां दुसऱ्या दिसा मिटींगेक वचपाची आशिल्ली आनी मिटींगेक वयतकीर ताणें आमचे 3 डिमांड जे आसा ते फुलफील केले अशें म्हणून आमकां अश्युरन्स दिलें। ताणें आमकां प्रॉमिस केली की आमकां ऑफिसांतल्यान हॅरेसमेंट जावचो ना म्हणून पण अजुनूय आमकां सगळ्या फुल गोंयच्या ऑफिसांतल्यान हॅरेसमेंट स्टार्ट आसा। तर एक 10 वर्सां सुमार तांच्यांनी हिशोब युनियनाचो दिवना आनी हिशोब दिना कारणान एज पर ट्रेड युनियन्स एक्ट तांचें रजिस्ट्रेशन जे आसा तें कॅन्सल जालें। आतां रजिस्ट्रेशन कॅन्सल जातकीर देर वॉज नो युनियन। ह्या अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स जे आसा टिचर्स आनी हेल्पर्स तांकां युनियन नाशिल्ले आनी तांचे पेंडिंग इश्यूज जे आशिल्ले पळय ते कोणूच सॉल्व करपाक पावनाशिल्लो। म्हणजे अशी एक गजाल आसा की 2018 एक घोषणा केल्ली सरकारान की 3000 पगार वाडयता म्हणून तो आज पर्यंत मेळना ह्या वर्करांक आनी ताच्या नंतर तेंच्या घोषणा करीत रावले पण तो विशय जो आसा पळय तो पेऱ्यूज करून तो खंय तरी तडीक लावपाचो आशिल्लो तो ते युनियन करपाक पावले ना। आता हे सगळे जाता आसतना ही सगळी जाण एक जमली आनी तेंच्यांनी अशें ठरयलो की आमी एक वेगळें युनियन करया आनी आमी ते सगळे विशय फुडें व्हरया। ते विशय फुडें व्हरपाक लागतकीर आमकां अशें लक्षांत आयलें की ते जे ओल्ड युनियन जे आसा ते ओल्ड युनियन हे डिपार्टमेंटा कडेन हँड इन ग्लोव्ज आसा। हँड इन ग्लोव्ज कित्याक कारण तांचे मिनिस्टरा कडेन रिलेशन आसा, तांचे ते डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टरां कडेन रिलेशन आसा। हांवें अशें आयकलां की डेप्युटी डायरेक्टरान तांची वन ऑफ द कमिटी मेंबर इज क्लासमेट असल्या कारणान ती तांकां सपोर्ट करता आनी जो एक लाखांचो घोळ त्या कमिटीन केल्लो त्या घोळ दामपाक लागून किंवा बंद करपाक लागून ते विशय सोंपोवपाक लागून ह्या वर्करांक हॅरेसमेंट स्टार्ट जालो की तुमी आनी युनियन करनाका, तुमचे युनियन जे आसा ते आमी रेकॉग्नायज करपाना अशे खुबशे विशय जाले। जेन्ना लक्षांत आयलो घोळ आसा लाखांचो रुपयांचो घोळ आसा, 1 आनी 2 रुपयाचो न्ही लाखांचो रुपयांचो घोळ त्या कमिटीन केला। प्रत्येक ब्लॉकान त्या कमिटीचेर चिटिंगाची आनी फ्रॉडाची कंप्लेंट घातल्या। तो एक विशय जालो तो ह्या भितर 2 युनियनाचो डिस्प्यूट जालो कारण प्रत्येका कडल्यान पयशे घेतल्या 2500 वर्कफोर्स आनी वर्साचो तेंची युनियन फीज हे जर पळयलें जाल्यार वर्साक कितलेशे लाख रुपया जाता। हे कितलेशे लाख रुपये खंय गेले अजून पर्यंत ती सांगपाक शकले ना आनी ताच्या अगेन्स्ट आमी एक निर्णय घेतलो की ह्या सगळ्या कमिटीचेर आमी कंप्लेंट घालतले आनी वी हॅव फायल्ड कंप्लेंट इन वेरियस पोलीस स्टेशन्स। आता हे सरकारान जे उतर दिल्लें मुख्यमंत्र्यान ते उतर पाळोवंक जाय आशिल्लें अशें आमकां दिसता। ते उतर मुख्यमंत्र्यान पाळना, मुख्यमंत्री थंय फेल जाला आनी ताका लागून आमी अशें ठरयलां की 2 दिसां भितर जर हे सगळे स्टॉप जायना आतां आमकां खबर आसा आतां ते आमकां सांगतले कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान तुमचो आतां पगार वाडोवंक मेळना बट आमचें अशें मत आसा की कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हे सगळे सेटलमेंट जाल्ले आमचे 3 गोष्टी सेटल जाल्ल्यो पळय त्यो कोड ऑफ कंडक्टान येना
मुख्यमंत्र्यान ते इमिजिएटली रिलीज करपाक जाय. जो पेमेंट वाडयता म्हटल्यार तो इमिजिएटली रिलीज करपाक जाय. हो एक आमचो डिमांड आसा. आणि दुसरो डिमांड आसा आमचो की जर तुम्ही आयच्यान सायनिंग प्रोसिजर तुम्ही समजा बंद करना जाल्यार आमी तिसऱ्या दिसाक परत एकदा डिपार्टमेंटाचेर धडक मोर्चा व्हरपाचे आमी निर्णय घेतलेलो आसा.